सारमानस पिळगांवकारांक आतां हक्काची मुसुंडी मेळ्ळ्या। कितलीशींच वर्सां कुडी लासपाक ह्या वाठारांत भोव अडचणी येताल्यो। ग्रामीण रोजगार येवजणे अंतर्गत आतां सारमानचेर सुसज्ज मसणभूंय उबी रावल्या। बुधवारा तिचें लोकार्पण जालें। मसणभूंय आसप गांवांत सामकी गरजेची। जितेमणी मनशाक जशी प्रतिश्ठा आसता, स्वाभिमानान जगता, ताचो मसुंडेंतलो निमणो प्रवासय मनीसपणा सोबून जावचो अशें राज्यघटना सांगता। फाटलीं कितलींशींच वर्सां दिवचलचे सारमानशेर मसुंडी नासली। ग्रामीण रोजगार येवजणे अंतर्गत ती बांदून उबी जाल्या। 31 लाखांचो हो प्रकल्प। सेजान ते खातीर मजत केल्या। पळयात लोकार्पणाचे खीण। हे आमचे काम जे असता गांवांत करपाक हे इज नॉट व्हेरी इझी, सोंपें आसना ते। म्हाका खबर आहा की अनिलान कितले त्रास काडले, म्हाका कितले फावट फोन करा की बाबा मातशें जमीन दिवपाक हे कर म्हणून। सो आमचे कितें आसता, आमी सोंपेपणी जमीन अशी दिवपाक शकना, बट देन हे मसुंडी बांदपाची आशिल्ली, लोकांकूय त्रास जाताले हांगा, ताका लागून आमी हे आमच्या मॅनेजमेंटाक घालून आमी एग्री केलें आनी करून दिलें। बट खरंच बरें दिसता, बरे तरेन हे केल्लें आहा, क्लीन काम केल्लें आहा आनी अशेंच मेंटेन करप। जेन्ना तुमकां ही फॅसिलिटी केल्या तेन्ना अशी मेंटेन करप। की खरीच अनिलान देखून खूप एफर्ट्स घातलेले आहा। हांव लास्ट 20 वर्सां जाली काम करता हांगा बिचोले आनी सारमानशेर पळयतालो। खरोच एक अभाव आसलो हेजो स्मशानभुमीचो। खरोच लोकांक खूप त्रास जाताले आनी त्या खातीरच तेणी जेन्ना उतर घातलें आमच्या डायरेक्टर साहेबा कडेन, तेन्ना डायरेक्टर साहेबान सुद्दां तेज्या मनानसून तांकां ही एक जागा दिवची अशें तांकां सुद्दां दिसलें, कित्याक खरोच प्रॉब्लम आसलो हांगासर। सो साहेबान सुद्दां खूब एफर्ट घालून लास्ट तांकां ती 500 स्क्वेअर मिटर एरिया दिली बांदपाक। आनी खरंच अशें दिसूंक येता की जर मनान जर कितें काम करपाची इच्छा आहा, मना पासून काम करपाची आसा जाल्यार कितेंय काम करपाक हे म्हणजे कोणूच कोणाक स्टॉप करूं शकना। आनी ते आयज अनिलान करून दाखयल्लें आहा। खरेंच खूब सुंदर अशी वास्तू हांगा तयार जाल्लेली आहा आनी ही सगळी ह्या गांवांतल्या लोकां खातीरच आहा। हे उद्घाटन जालां, ह्या स्मशान भूमी आमी गेली 3 वर्सां फॉलो घेता आनी ताका एक डिपार्टमेंट लागना, एक 6-7 डिपार्टमेंटां आमकां ती कव्हर करून ते प्रत्येकाच्या हितून ऑफिसान वचून ते काम करून घेवचें पडटा। ताका कितले त्रास लागता जे कोणी केला तांकांच खबर आसा। आयज सारमानशेन सगळ्यां पेक्षा जो जटील प्रश्न आसलो पळय, तो प्रश्न आसलो तो हेजो मसुंडेचो। फाटली 10 वर्सां हांव पंचायत मेंबर म्हणून हांगासर आहा, पूण 16 हांवें डेथ बॉडी हाडलेले आसा हांगासर आनी ते क्रिमेट कश्यो जाल्या ह्यो तर पळोवंक वयशीत न्हू जाल्यार दुख्ख दिसता। पूण आयज आमकां सेजा गोवान, वेदांता सेजा गोवान मॅनेजर, आमचो डायरेक्टर, जेणी आमकां अशें सपोर्ट करून 500 मिटर जागो दिवचो, कॉस्ट आहा 30 लाख रुपया। आनी प्लस मसुंडी जी आसा, हेजो प्रोजेक्ट आसा तो आसा क्लियरली 31 लॅक्साचो। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान जवाहर बर्वे।